Lord. Praise the 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 Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Oglab Jesu, Mahima Jesu, Stuti Jesu, Vandan Jesu, Aradan Jesu, Deji Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Baba Binino, Sumyaji Utramudas Korea, Eyatami Kast Teleno, Wazan Wabitelano, Hautumka Vishu Ditolo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आम्ही कष्टांनी कोणा लगे वेचे जेजू म्हणटा म्हज्या लागीं या आज कितलेशे मनीस आसात संवसारांत कश्टांचे आज कितलेशे मनीस आसात वेगवेगळ्या पिडेक सांपडलेले आज कितलेशे मनीस आसात संवसारी जिविताच्या वाऱ्या वदळांनी सांपडलेले थोड्यांक खंय वेचचें म्हूण गुत्तना थोड्यांक कितें करचें म्हूण कळना थोडे कधी बेजारान पडून गेल्यात थोडे निराशीत जाल्यात आनी आज आमकां जेजू म्हणटा येया तुमी कश्ट तिरणो वसान पवित्रणो हांव तुमकां आयुश्य दितलो भाव भयणीनो एक गार ताच्या जिवनांत तो निराशेक जालो ताका खंयच्या कडेन ती हार मारली त्या कडेन तो निश्क्रीय जालो आनी ताका जेजू थंयचे वचूंक जालें ना पूण तसो भावार्थ गट आसलो ताका वचूंक जायनातलें ताका चलोवंक जायनातलें ताका कांय करूंक जायनातलें पूण तसो भावार्थ गट आसलो आनी तसो भावार्थ जेजू लागीं ताका व्हरता सग जाण ताका उखल नडटात एका खाटयेचेर आनी जेजू तर्शेन व्हरतात आनी थंयसर जेजूच्या पांयां तरी गेल्ल्या वेळार तो थंयसर बरो जाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमकां पळया आमचो भावार्थ गट आसल्यार आमकां थोडी पटी जावंक पुरो आमचें जिवीत आमकां कांय करूंक जायना आमी सहायक पूण आमकां देव वाट दाखयता मस्त वाटो आसात जेजू तर्शेच्यो वाटो आसात आनी त्या वाटेन आमी गेल्ल्या वेळार आमचो भावार्थ गट आसा जाल्यार देवाचेर आमकां पातयेणी आसा जाल्यार देवाचेर विश्वास आसा जाल्यार बाबा भयणीनो खंयचेंच असाध्य म्हणलें ना खंयचेंच असाध्य म्हणलें ना कितले जाण भावार्थान जेजू लागीं गेले रक्तास्त्रान पिडेची कश्टांची स्त्री भावार्थान जेजू तर्शेन गेल्ली ती पातयेन गेल्ली ती जर तर ती हांव निराश जालें कतरवली तर लोकांच्या जम्यांत वचून ती घुसतना जेजू तर्शेन ती बरी जाती ना तशेंच त्यातली कडकार जर तर चिंता पूण लोकांच्या जम्या मदें म्हाका वचूंक जायना म्हूण पयस रावलो तर तो बरो जातो ना भावार्थान जेजू लागीं गेलो जेजू लागीं गेल्यार हांव नितळ जातलो तुवें कशें वयल्यार हांव नितळ जातलो म्हण ताणें वचून जेजू कडेन आनी बरो जालो भाव भयणीनो आज आमी भावार्थान जेजू तर्शेन येवया अरे एकलो समजो भावार्थ आमी गट करया ह्या उंड्या आरोपारांत जेजू हांगासर आमचे मदें येतलो आमचो भावार्थ गट करया असो भावार्थ आमकां सक्कट फळादी करता अब्राम भावार्थान जेजूचेर पातयेलो भावार्थान बैसरलो तो अब्राम उठ बस म्हणालो देव ताका ताणें कांय सवाल केलो ना कितें देवान सांगलें भायर सरलो फाटीं फुडें पळयना ना आनी पळया तसो भावार्थ तसो पड भुरगीं नातल्या ताका भुरगीं जालें इस्रायलाचें राजवट जालें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां आमी सक्कट दिंबयेर पडया आमचो भावार्थ जेजू तें उजारया उंड्यार पार जेजू आतां आमचे मदें येता त्या जेजूचेर आमचो भावार्थ दवरया ताचे कडेन मागया आज आमी त्या कारीगराक पळया त्या सग जाणांनी उखल नडलें आज आमी लोकांच्यो गरजो कश्टांत आसल्यांक बेजारांत आसल्यांक निराशेंत आसल्यांक आज कितलीं जाणां आसात तांकां आमी जेजू तर्शेन हाडया उखल
कोणाक हांगा सत जाता आमी तांकां जेजू चर्चेन हाडया आनी जेजू तांकां बरो करतलो. ह्या जेजूच्या मुखार आमी तकली बागवया, सर पडया. स्वादी Sacramenta Cardia Yabira Raula Irasnara Baba Chaguvara Somes Ugantale Kalsa Amshi सोम्यान जेजू या उंड्यार पार तूं आमचे मदें आजार आसाय. या पवित्र साक्रामेंताचें रूप घेवन जेवस्सो आमचे मदें आजार आसाय. आमची मागणी तूं आयकताय. आमचे कश्ट तुज्या दोळ्यांनी तूं पळयताय. आमचे अक्लास तुज्या कानाक पावतात. आमची कणबेजाराय कितें आमी उसारता ती सगळी तूं आयकताय. आमच्या दोळ्यांनी वाळशी अरयेक दुखां तूं पुसताय. आमी निराश जाल्ल्या वेळार आमकां धैर्य दिताय. आमच्या जिवितांत आमी सगळे सोलवून गेल्ल्या वेळार आमकां धैर्यान भरताय. आमच्या दुखान बुसावण दिताय. सोम्या त्या खातीर जेजू आमी उंड्यार पारसच्या तुजे मुखार सर पडल्या हांगासर. आमचें जिवीत, आमचे कश्ट, आमचे कणबेजाराय, आमचें दूख, आमची निराशा, आमचे समस्या सगळे घेवन सोम्या तुज्या पांयान तडे आयल्या. तुका भेटूच्या खातीर, तुजे कडेन सांगच्या खातीर, आमचे दूख तुज्या लागीं वांटून घेवच्या खातीर. कित्याक सोम्या
आमचो भावार्थ सोम्या हांगासर हाडनायला आमचो भावार्थ सोम्या आज तुजे मुखार आमकां दिंबेर पडो करता आमचो भावार्थ सोम्या आज तुजे मुखार येवन आमचे जिवी सगळें तुका समर्पण जेजो आज पावला भावार्थान सोम्या अब्राहम त्या एका तुज्या उतराचेर पातयेवन तो बसयल्ल्या गांवाक गेल्लो भावार्थान सोम्या ती 12 वर्सां रगता आसतना कश्टाची स्त्री तुज्या लागीं आयली लोकांच्या जम्यान ती घुसली तुका तिणें आपडले भावार्थान सोम्या तो कडकार आयलो म्हणा लागलो तुजे लागीं सोम्या तुवें कशे वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता भावार्थान सोम्या शतपती तुजे लागीं आयलो आनी म्हणालो सोम्या म्हज्या साकराक गूण कर भावार्थान सोम्या हरी एकली पिडे आसता तुज्या पांया तळी आयली रस्त्यार तुवें चलतना त्या मार्गादेगेर हाड दवरतली सोम्या आज आमी भावार्थान हांगासर आयल्या आमी तुजेर पात येता आमी जाणा तूं आमचो सोमी आज हांगासर आसल्या हर एकल्या आमची दुकां तो पुसताय आज ह्या आराधनांत भाग घेतल्या हर एकल्याची आमची मागणी तूं आयकताय आमच्या काळजान तूं पळयताय आमचे कश्ट तूं समजताय सोम्या भावार्थान तो आरिगार तुजे लागीं आयिल्लो भावार्थान सोम्या तुजे तने पातीनी दवरली आनी त्या भावार्थाक लागून त्या 4 जाणांनी उखल तूं ताका तुजे सरशी हाडलो सोम्या आज आमी आमकांच तुका समर्पिता आमचे भोंवतणीच्या सकड आमच्या कुटुंबांतल्या कश्टांच्या गंदी बेजारांतच्या निराशेंतच्या पिडेशीर वळवणच्या हर एकल्या अनुवारांक सांपडल्या भावांक आनी भयणी सोम्या आमी तुजे लागीं हाडटा तुका समर्पिता सोम्या आज तुका आमी समर्पिता तुका आराधन करता आमचो भावार्थ तुजे ते आमी प्रगटता स्वादे सारामेंता देगो रोपोल्याचे इकडे बोर्ड आमचो भावार्थ गट करया आमी सगळे देवाचे उतर मार्कसो वांजेल
अध्याय 2 इकडी बोर आमच्या मोती काडया पावरताच्या दोळ्यांनी घडीत आमी देखया थंय तो एका घरांत आसा म्हण खबर जाली हे आयकून इतलो लोक थंय जमतलो की दारा भायर पर्यंत थंयसर जागो नातलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया जेजू थंयसर आसा म्हण खबर जाली इतलो लोक थंयसर येवन जमतलो घरांत रावंक जागो नातलो. पळया आतां भावार्थ जेजू आसता कडेन कितलो लोक थंयसर जमतलो. तो भावार्थ तांकां थंयसर हाडून येयलो. भाव भयणीन आमकां भावार्थ जायचे. पळया आमचो भावार्थ गट आसल्यार आमी जेजू दर्शन वेता. ह्या संवसारांत आमकां दुसरें कांय करूंक जायना. कोण मनशान आमकां कितेंय करूंक जायना. जेजून मात्र तें करूंक हर एक संगती आमच्या जिवितांत करून देखून तो लोक भावार्थी लोक पळया जेजू आसले कडेन येवन जमतलो भितर वचून जागो नातलो. आनी मुखार सांगता अशें तो देवाचे उतार परगटून आसतना 6 जाण एक आरे घराक ताचे सरचें उखलून आयले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. 6 जाण एका आरे घराक उखलून आयले. पळय आतां सुबावर्थ जेजू थंयसर आसा म्हण तिथे फात येवन इतलो लोक असो जमो आसता रे ते ताका उखलून आयले. भावार्थ नातले ते हाडटे ना भितर वचून जाता की चिंतूना. भावार्थ आमी जेजू दर्शन गेल्यार जाता बरो जातलो त्या आरे घराक धैर्य आसलें आनी जेजू दर्शन ते आयले. पळया केदें व्हडलें घडीत भावार्थाचें. भावार्थ मनशा आपणे देवा थंय व्हरता. भाव भयणीनो भावार्थ देवाक मनशा देवा थंय व्हरता. आमच्या जिवितांत आमकां सगळ्यांक कश्ट येतात, विघ्नान वर येतात. कितलींशीं जाणां भावार्थ येतना थोडी फावटी आमी देवा सरशी वेच्या बदलाक आमी देवाची वाण सकता. आमी खंयसर आनी खंय भलमे पंडीत थोडे फावटी थंय हांगा वेता. आमकां देवाचेर भावार्थ थोडे फावटी उणो जाता. मनशां लागीं वेता आमी फडकेऱ्या देवा लागीं वेता. थंयसर वचून आमी भावार्थांत दसकस जाता. हांगासर पळयता आरे घरा उखलून हाडलो तांणी. आरे घरा उखलून हाडलो तितलो भावार्थ तांचो. जेजू दर्शनाक गेल्यार बरें जाता. हांवें आमचो भावार्थ कट करया. आज आमी जेजू दर्शया. आज आमी सगळे आमी स्वाम्याक आमकां आज समर्पया. आमी इतलें मात न्ही सगळ्यांक जेजू दर्शन हाडया. ते 4 जाण मनीस ताका पळया उखलून ताका हाडून आयले जेजूक. जेजू दर्शी त्या आरे घराक आज आमी सगळ्यांनी हांवें आनी तुमी खंडी जावन देवाक अर्घां दिसय. आमचो देव इतलें बरें करता. आमचो देव आमचो भावार्थ इतलो घट करता. आनी त्या देखून आमी सगळे आमचो भावार्थ घट करया आनी देवाची स्तुती करया. तुमची साप अर्घां आनी होगलाप तुका सुमया जेजो. कीर्तन करची उतरां हांव म्हणटना आमी सगळे देवाक अर्घां दिवया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वरची काकोद कर. म्हजे सगळे अंतस्कंताची स्तुती करूं. अर्घां आनी होगलाप तुका आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वरची स्तुती कर आनी ताचे उपकार कितें विसर नाका. तुजो जीव फोंडांतलो तो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळजीचो मुकुट घालता. तुजे आपरा सगळे बक्षिता आनी तुजी पिडा पयस करता. तुजी जीणभर आपल्या ध्यानाने तो तुका दोशी करता. गरुडाच्या तरणाटपणा बरी तुझें तरणाटपण नवसरतलें. सर्वेस्वरची कृत्यां तारण दितात. जुलूम भोगतेला तो न्याय नीत करून दिता. मोइशेक ताणें आपल्यो वाटो उगडाप केल्यो
आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक आपले आश्चर्य दाखयली सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ सोसणीक आनी मोगान भरलेलो तो सदां काल आरोप लावचो ना सस्नाक रात धरून रावचो ना आमच्या पातका प्रमाणे तो आमचे कडेन वेव्हार करिना आमच्या गुन्यांवाक पावते बारीकपण तो घेना पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो सण ताका भियेतला ती तसो मोग उदेन तस्तम तेतावन जितली पयस आसा तितलो पयस तो आमचो गुन्यांव काडून उडयता जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्वर आपल्या पपनाक भियेतल्यांची दया करता आमकां कित्याची रसल्यांत म्हूण तो जाणा आमी धूळ माती म्हूण ताका उडास आसा मनशाचे दीस तणा सारके आनी शेतांतल्या फुलां बरी तो फुलता वारें ताचेर मारता आनी तो नाश जाता आनी तसो जागो परतून कितें ताका वळखोचो ना सर्वेस्परा भियेतल्यान तुवें सर्वेस्पराचो मोग थकता सस्नाच्या सस्नाक आनी तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक पूण तांणी तसो करार सांबाळूंक जाय ताच्या आदेशाचो उडास करून ते पाळोवंक जाय सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहस्थान स्थापीत केलां समेस्त तांचेर तो आपलें राज चलयता देवाच्या दुतानो आपले ताच्यो आज्ञा पाळटल्या वीर बळिश्ट वीरानो ताच्या उतरां लक्ष दितल्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दाळ बरणो ताची खुशी पाळटल्या ताच्या सेवकानो सर्वेस्पराची स्तुती करा सगळ्या ताच्या कृत्यानो ताच्या राजवटक्या चड जाग्यांनी ताची स्तुती करा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आतां आमी सगळें गीत गावया आनी त्याच देवाची आमी स्तुती करया आनी ताका नांव वाडया निबा येसु बळिगे ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ ನಿಬಾ ನಿಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ನಿಬಾ ನಿಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ನಿಬಾ ನಿಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿ ಬರುವೆಯ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಸುಖವ ಹುಡುಕಿ ಅಲೆದೆ ದಾಹ ತೀರಿದೆ ಪ್ರೇಮ ಮೋಹದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆ ದಾಹ ತೀರುವಂತ ಜೀವ ಜಲವನು ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ಕಾಯುತ್ತಿರುವನು ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ಕಾಯುತ್ತಿರುವನು ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವನು
ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವನು, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೈಯ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವನು. ಬಾರಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, 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 ಬಾರಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. Hallelujah, 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 जीव ಕೊಡುವ ಜಲವೇ ಜೀವ ಜಲವು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನಾರಾಧನೆ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿಸುವಂದರೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. इकडे बरं मी उभे राहूया. देवाशी उतर आम्ही ऐकूया. आमचं भावार्थ परत कट करूया. भावार्थाच्या प्रमुख गणिताक आतां आमी येता. भावार्थ कितलो फळादेगी म्हण आतां पळयता. भावार्थ कितलो आमकां देवाक लागीं करता कितें आमी पळयता ह्या घडये. आमचो भावार्थ परतो कट करया. देवाचेर घट्ट विश्वास दवरया. आज आमचे मदें उड्या रोपार आसूं जिजो तोच ते हार एकाराक उखलून हाडून तेच्या पांय तळी दवरतना त्या लोकांच्या जम्यामध्ये त्या घरांत उबो आसून शिकोवन दितलो तोच जेजू. त्या हारेगराची काकूलत केलो तोच जेजू. तिस्स ताची दिस्त, तन्स ताचे मिरमोतचें काळीज, तिस्स ताचे दोळे आमकां पळोवचे, तिस्स ताचे जीब आमकां उतरती दिल्ली. हांव सामकें बळाद रितीन तो आमचो भावार्थ घट करता. तुजें उतार आमी आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. लोक मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. पूण लोकांच्या केटी निमती ताका जेजू चडशी बरोवंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसतल्या कडेन घराचें पाकें सोडून तांणी उक्तें गेलें. आनी आरे घराक तो न्हिदोवन आसल्या अंतुळना समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तसो भावार्थ पळोवन जेजून आरे घराक म्हळें, पुता तुजीं पातकां तुका बक्षालीं. जवळ 300 बोसोनांतल्या शस्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता. हो देव निंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बक्षून सांगता. जेजू ते आमच्या मना भितर कितें चिंतात म्हूण जेजू जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंतात. आरे घराक सांगूंक खंयचें सड सोंपें. तुजीं पातकां तुका बक्षालीं म्हणचें गी, वा ऊठ आनी सल घे तुज्या अंतोड आनी सल म्हणचें.
तर मनशा पुता संवसार पदकां बक्षुची पदवी आसा म्हूण दाखोवच्याक तो आरेगरा म्हणालो हांव तुका सांगता उठ आनी चल. तो उठलो तक्षण आपले आंतोळण घेवन जमो जाल्यार सकडां वजीर भायसन गेलो. समेस तें पळोवन बिजमीस जालें. देवाक वरनून असलें घडीत आमी येदोळ पळोवंक ना म्हणालें. देवाचें उतर हें. एक घडी बोर बसया भाव भयणीनो. एक घडी बोर आमच्या जिवितांत भाव भयणीनो एक ते भावार्था विशयी चिंतन ल्हानसो नियाळ करया. जावं पुरो म्हज्या आनी तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत खंयची एक एक घडीतां जाल्यांत आनी ह्या घडीतांनी आमी भविश्या असल्याच परिस्थितीक पावुल्ल्या जावंक पुरो. उडास करया आमी पळयता तो आरेगार ताका स्ट्रोक जालो आनी स्ट्रोक जाल्ल्या कारणान आमी आमकां गोत्त आसा एक सायडीस वेची उलोवंक जायना चलोवंक जायना कांय करूंक जायना. हेरांनी तेजी सक्री करीची. आमच्या घरांनी थोड्या घरांनी आसा तें पळयलात. भाव भयणीनो असल्या परिस्थितींत ते आरेगारा कांय करूं जायना आनी सडा वचून आमी पळयता स्ट्रोक जाल्ली निराशेक सांपडटात. ताच्या मतीन वेता आनी जालें म्हजें जालें आनी म्हजी घर हांवें लोळोन मरचें म्हणून. आनी अर्द्या कंतीन टेन्शनान तांची जिवीत भलायकी बिगडता आनी ते कश्ट जाता. पूण ह्या आरेगारा तें पळया. आरेगाराक चलोवंक जायनातलें, आरेगाराक उलोवंक जायनातलें, आरेगाराक काम दिवंक ताजे वरी जायनातलें, ताका हेरांनी दिजें आसलें. पूण ताचें तें भावार्थ आसलो. भावार्थ आसलो. म्हाका जेजू लागीं गेल्यार हांव बरो जाता म्हणून भावार्थ आसलो. आनी ताका देखून तो जेजू दर्शन येता आनी 4 जाण ताका व्हंकल हाडटात. ताका वचूंक जायना म्हणल्यार गोत्त आसलें ते कितें करता ते ताका व्हंकल हाडटात. जेजू दर्शन हाडटात. वा भयणीनो आज आमी हर एकल्यांनी हें उडास दवरचें मती करूचें. कश्ट येतना आमकां प्रॉब्लेम्स येतना समस्या येतना आमी निराश जातना हात उदारे करवचें न्ही. जालें म्हूण चिंतून करगोवचें न्ही. भावार्थ घट आसाचे. कित्याक म्हणल्यार कोण कोणा भावार्थ आसा ताका देव वाड दाखयता. भावार्थांतल्या मनशाचें जिवितांत बरेंपण जाता खंडीत. पण तो भावार्थ आसले बरी जेजू लागीं गेलो आनी आमी जेजू लागीं येवचें. आमी जेजू लागीं येवचें. हें गरज. आमी वयर तशें वयता डॉक्टर कडेन वता पूण आमचो भावार्थ जेजू तें आसल्या वेळार मात्र आमी आमचें खंयचें ट्रिटमेंट सक्सेस जावचें. जायते जाणां पळयता तांकां डॉक्टरान कितें ट्रिटमेंट दिल्यार रिकवरी जायना. कित्याक तांचे ते भितर आत्मविश्वास ना. हे थोडी फावटी भितर कारण प्रॉब्लेम्स आसतात. डॉक्टरान केलें ट्रिटमेंट समज जायना. पूण जेजू जरशी भावा भयणीनो सक्कड जाता. कित्याक आमकां मुखार आमी पळयता मुखार येताना म्हणून आमी पयलें जेजू लागीं येवंक जाय. 2 संगती आसात हांगा आमकां. एक आमी जेजू लागीं आमी येवचें आनी दुसरें आमी आमचें मिसांव जावन वता हेरांक जेजू तें हाडचें. त्या सगळ्या गजालींनी कितें केलें पळया उखलून ताका जेजू दर्शी हाडलो. आज आमी जर तर आमकां भाव भयण आमी आराधनाक येता आमी मागणें करता कितलें काम आमी करयेत. भावा भयणीनो कितल्या पेडेस्तांक आमी जेजू सरची उखल हाडयेत. तुमी उखल काटयेर हाडचें म्हणना. तुमचें वेहिकल उखल हाडचें म्हणना. तुमच्या मागण्यांत तुमी आराधनाक येतना तुमी मिसाक येतना तुमी भोवतात मागण्यांत भाग घेतना हेरांक हाडा. कश्ट आसल्यांक हाडा. प्रॉब्लेम आसल्यांक हाडा. तांचे खातीर मागा.
ते आमचें काम. आमी आमचे खातीर मागपाचें न्ही. ते सौगांदांनी आरे घराक हाडले बरी आमी आमच्या मदल्या अरी एका कश्टांच्या बाबा भयणींक आमी जेजू लागीं हाडिचे. ते आमचें मिसांव. कित्याक आमी ह्या इगर्जेन आराधन करता? ह्या आराधनाचो उद्देश आमचे खातीर मागचें न्ही. मस्त देसां वाचता आमी हर एक आराधना वेळार. ह्या सगळ्या लोकांक आमी जेजू लागीं हाडिचे. जेजू लागीं हाडलें देखून तो बरो जालो. पळया, ताच्या घरा आसले तो बरो जाता ना. जेजू लागीं हाडलें आनी आमी जेजू लागीं हाडिचे सगळ्यांक. आमी मागचे. देखून आज आमी आराधनाक येता म्हळ्यार आमी हांगासर हेरां खातीर मागोवंक येता. जेजू लागीं हाडटा. हें पयलें. दुसरें आमी पळयता थंय हाडटना लोक इतलो सोमो जाल्लो भितर वचोंक वाट नातिल्ली. आतां कितें करचें? फाटीं वयचें गे. भितर येवंक जायना. खेट इतले आसा. ह्या मनशाक कशें भितर व्हरचें? ते फाटीं वचोनात. फाटीं वचोनात. केदळा बाबा भयणी तुज्या काळजान बाबाडत आसा. केदळा तुज्या जिवितान बाबाडत आसा. देव तुका वाट दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 केदळा तुजी ती बाबाडत आसा. देव तुका वाट दाखयता. ह्या मनशा ती बाबाडत आसलो ताका आपोवन हाडले ती बाबाडत आसलो देखून तांच्या मोतीन थट्ट गेली आलोचन आमी शीता पाक्याचेर सोडया. पाक्याचेर सोडून पाक्याचे नळे काडया आनी ताका सेकलात घेवया. पळया देवा कशें ताच्या मोतीन घालें. बाबाडतल्या मनशाक देव फाटीं वचोंक दिना. ताच्या मोतीन आलोचना घालता. ताका वाटो दाखयता. कितलेशे फावटी आमच्या जिवितांत हांवेंच अनुभव केला. सांगलें फाटल्या कोरोना वेळार म्हजो दैवीकम नासून बंद जालो म्हणजे हांवें. देवान एक ल्हानशी सिंपल वाट दाखयली. एकल्या मनशाक थंय ना पारता ओपन जालें डोर. देव भावार्थाचें वाट म्हणटा तो. थोडे पिढी आमचे पळया खंयची ल्हानशी घडिता खंय गी देव कश्यो वाटो उक्तो करता म्हण आमकां घडयत ना. सगळें देव बरें करता. देव आमकां भावार्थ असल्या वेळार देव वाट दाखयता. ते पाक्याचे नळ एकान वयर चडले आनी ताका सकला ते वयलो. भाव भयणीनो आमचो भावार्थ घडट आसल्यार आमी फाटीं वचचें म्हणना. निराशी जायचें म्हणना. आमकां वचनाक निराशी जावची संवय आसा. सोडून सोडचें. प्रयत्न सोडचें. निराश जावचें. अगत रावचें. आमी भावार्थान फाटीं वयचें आनी देवाचेर पातींनी सोडची. मिसा आगोवचें सोडचें. मागणें करचें सोडचें. आमकां वस्तू फावटी आमी नॅगेटीव चिंता. देव आमचे खातीर कांय करना म्हणटा फाटीं वयता ना. ते फाटीं वचनात. तांकां जेजूचेर विश्वास आसलो. जेजू कडेन पावचेत. पावचेत. वचचेत. चौम्याच्या पांयान तेणी वचचें. गेले ते. गेले फाटीं सोडोन आनी काय जाला थंयसर त्या जेजूच्या पांयां तेणें त्या आरे घराक देंवयलो. जेजून ताका पळयलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भावीन जेजून ताका पळयलो. इतल्या केटी मध्ये इतल्या लोकां मध्ये ताचे शिकवणेच्या मध्ये जेजू ताका पळयता. ताका पळयता. जेजून ताका पळयलो. आमकांय जेजू पळयता. कितलें आसूं दी तुजो भावार्थ आसता जेजू एका पळयता. इतलो लोक पाशार जातलो. जेजू मार्गार पाशार जातलो. जाक्केव रुकार आसलो. जाक्केव रुकार आसलो ल्हानसो मनीस. कोणा दिसोना तो. पूण जेजून पळयलें ताका. भावार्थ आसलो ताचे कडेन. भावार्थान बसलो तो जेजू पळयचें म्हणून. जेजून ताका पळयलो. जेजू पळयता. तुमकांय पळयता. म्हाकाय पळयता. म्हजो भावार्थ जाल्यार जेजू आमकां पळयता. जेजून ताका पळयलो आनी मुखले मेळटा आमी पळयता. जेजू ताका म्हणटा पुता तुजी पातकां तुका बोगस जाली.
पुता तुजी पातकां तुका भोगसली जेजूची भलायकी दिवचें जेजूचें हिलींग फस्ट स्पिरिच्युअल हिलींग आत्मीक भलायकी आमकां मुसलमानांक कुडीची भलायकी जायचे आत्मीक भलायकी नाका कुंभसारांतल्यार व्हडणी सुकळकरांतल्यार व्हडणी आमकां पयलें कुडीची भलायकी जायचे आमचे पांय हात पांय सम जायचे आमची किडनीची पिडा बरी जायचे झक्कडमी जायचे आमकां आत्मीक भलायकी नाका मस्तपटी जेजू पयलें आत्मीक भलायकी दिता आत्मीक भलायकेंतल्यान मात्र कुडीची भलायकी मेळटा आमचें काळीज नितळ आसचें मन नितळ आसचें पिडा आसला ही खंय नेवची पिडेचें मूळ खंयचें मनशा भितर मार्कोस एवांजेल जेजू 7व्या अध्यायांत 20 आनी 1 वाक्य सांगता भितर तो राग मोसूर जिद्द आगे गर्व घामातुराई बेविचार बसकडपण हे पोटार्थपण हे पुरा भितर आसना म्हळ्यार आमचें ती बरोवन आसता राग मोसोर द्वेश हे आमकां पिडेस्त करता तांतें नितळ जायचें देखून जेजू पयलें म्हणटा पुता तुजी पातकां तुका भोगसलीं तो करता आसलें हो मनीस पातां काण घेवन हांगा आयला वो पिडा काण घेवन मात्र येवना वो पाताकी काण आयला अच्छा काळजान बावडता आसा पूण आचे तें पाताक आसा तें पाताक हाका बरें जावंक सोडिना त्या देखून पयलें म्हणटा पुता तुजी पातकां तुका भोगसलीं हो भयणीनो आमी पयलें भलायकी जाय गी तुका समाधान जाय गी बरेंपण जाय गी काळीज नितळ कर पातकाचे भोगसाणे माग देवा कडेन पातकाचे भोगसाणे माग पातकां खातीर पश्चात्ताप काळीज नितळ कर मन नितळ कर जिवीत नितळ कर तेन्ना तुका उरलें पुरो साथ आमकां थोडे फावटी पळय आमच्या मदें आमी टेन्शन थोड्यांक आसा टेन्शन आसा काल्या खातीर समा गुंड्याचेर कोण मनीस पळया ताका खंयचीय ना राग द्वेश खंयची ना आशा आनी खंयची नातल्या मनशाक टेन्शन ना आशा आसल्या मनशाक संस्वार्थ आसल्या मनशाक म्हाका तें बरें आपणाची चिंता ना तांकां टेन्शन देखून आमी ताचेर नितळ जायची पुता तुजी पातकां तुका भोगसलीं आनी 4थें उपरांतलें मेट ऊठ आनी सर जेजू ताका गूण करता ऊठ आनी सर पळय पिडा गूण केल्ली तर मनशाचें काळीज नितळ जालें आनी तो मनशाची संतोश आयलो पश्चाताप आतां कुडीची भलायकी दिता ऊठ आनी सरलो तो बरो जालो मावरतान ताका बरो केलो येतना ताका उखल नडलो फाटीं वयतना ताच्या पांयांनी सोलोन गेलो पळया देवाची महिमा उखल नडलो 4 जाणांनी उखल नडलो मनीस फाटीं येतना ताचें अंतुळण तो काणयो सोलोन येता तो अंतुळण वयता आतां भाव भयणीनो देवा ती आमकां सकट साथ दी आमी आत्मीक जिवितांत संवसार जिवितांत पिडेस्त जावं पुरो पूण देवा ती वतना बावडतान घट जातना आमी आमचे मात्र न्ही आमच्या पांयांचेर रावता लोकांचे समस्ये हेरांचे कश्ट हेरांचे वजनां आमी वळोवंक शकता पळया केदें व्हरतें देखून आमी देवा ती वचूंक जाय भाव भयणीनो आमी मागया ह्या घडये उंड्या रोपारचे जेजू कडेन एक घडी पर आमी आज जेजू आमकां म्हणटा आमी आयल्या हांव सुम्या लागीं जेजून आमकां पळयलें आतां जेजू म्हणटा पुता तुजीं पातकां तुका भोगसलीं पुता तुजीं पातकां तुका भोगसलीं धुवे तुजीं पातकां तुका भोगसलीं हे घडी भर आमच्या पाताक आमी रडया आमचें थंय कित्यान मेळ्या आसा नितळ करया खोटी चिंतना आसा ती भायर घालया आमचे थंय देवसरा जागो दिला जाल्यार तो नितळ करया स्वार्थी जिविताक जागो दिला जाल्यार नितळ जावया कोणा विरोध राग आनी द्वेश दवरला जाल्यार नितळ जावया मुतीन खोटी चिंतना भरल्यान जाल्यार नितळ जावया कुडीच्या बालत्या आशेन भरल्यान जाल्यार कुडीच्या ओडण्याच्या आशेन भरल्या जाल्यार आमी देवा कडेन भोगसाणे मागया आमचे काळी नितळ जावं दी आमचो आत्मो नितळ जावं दी सांगया आमी सुम्या कडेन सुम्या आमकां भोगसी आमकां नितळ कर आमी भारतान आयल्या आमकां तुजे दिन तुवें संतोश जायचे आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी जायची सुम्या तुवें मात्र आमकां दिवंक साथ
अरे एक आमची पातकां धुवन काड तुवें जातके वा बक्षी न्ही पातकी शिरेक बक्षी न्ही तुवें अरे एकला तुमची पातकां धुवन तहळ केली बापा तांकां बक्षी म्हूण करून सारता म्हणे सोम्या आमची पातकां धुवन काड आमची पातकां बक्षी सगळे आमी पातकाच्या बक्षाने निदान गागीर जावन गावया ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ ಸತ್ತಾಗೇನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಗುರುಬನವ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ್ದು ನೀ ಸಾಕು ಮರಣ ಬರಲು ಹಣವೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬೇಗ ಓಡು ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕುರಿತಾಗ ನೋಡು ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಸಾಯುವ ಕುರುವನವ ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕು ಆರು ಹಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಡುಗೆ ನೋಡು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನೋಡು ದೀನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣು ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ माग्या भाऊ बहिणीनो याकडे आम्ही पवित्र सभेपासून माग्या आरे घराक जेजू दर्शन हाडलो आज आमच्या कातोलीक पवित्र सभेक एका रितीन इल्लीशी आर मारल्या वावरतान तस्कस जाल्या संवसारी जिविताचें वारें वादळ मारलां कितलेशा ज्या आज आयच्या परिस्थितींत कितलेशे विस्पो कितलेशे याजक कितलेशी धार्मिकां कितलेशे लायक संवसारी जिविताच्या वशाक वळख जावन भावा भयणीनो कितलीशी आमची कुटुंबां संवसारी ओडण्याक आशेक सांपडून आज भावार्थान दस्कस जाल्यांत तांचे स्थकीन जिवंक तांकां जायना संवसारी वस्तूंची गुलाम जाल्यांत आपले बेसाचें जीवन जिवंक आज तांकां कश्ट जाता कित्याक संवसारी जिविताच्या गुलामपणांत तोडून आसात हांगे आमी पवित्र सभेक सोमया ह्या पवित्र सभेक बचाव कर ह्या पवित्र सभेक आज तूं म्हण पुता तुजी पातकां तुका बक्षली पुता दुये तुजी पातकां तुका बक्षली पवित्र सभेच्या हर एका संध्यांची धार्मिकांची लायकांची गवळ्यांची हर एकल्याची पातकां भोगोस सोमया नितळ कर आमी केल्लीं पातकां वळखून घेता बक्षी
आमकां तुज्या कोरपेन बर आमकां बरी भलायकी दी आमी उठोन सोलोंको बाबार्थ जियोंको बरेपण करूंको आमची देवा तुजे घड सावको बऱ्या शेगुणांनी जियोंक सोम्या आमकां सगळ्यांक सगळ्या पुबी सभेक तूं कृपा दी म्हूण मागता राताका तो राताका सोम्या राताका तो राताका सोम्या अडये ती सरये गडी तो ताचे संगी रावण राताका तो राताका सोम्या आज काजारी जोड्यां पासत विशेष रितीन मागया कितलीशीं काजारी जोडी तांच्या काजारी जिविताक आर मारल्या निष्क्रिय तरान मोगान जियेनात लढाय सगळें करतात थोडी एकामेकांत पयस जाल्यांत एकामेका सोन विंगड जियेतात भुरग्यांक वायट देख दितात काजारी जिविताची भीत उडी जाता सोम्या असल्या कादारी जोड्यांक आर मारलेल्या कादारी जोड्यांक तुका भेटून दिता तांचे जिवीत बऱ्या तरान जियोंक जायनासतना तांच्या वाटेन चलता सोम्या संवसाराच्या वायटांक गर्वाक अंकराक वळख जाल्यान कुटुंबां बेसान जाल्यान सोम्या असल्या कादारी जोड्यांक तांची बातकां भोगशी तांकां बूट आनी सल म्हूण सांग तांच्या कादारी जिवितांत तांणी पाटी येवन सांगतपणाक येवन बेसाचे कायदे पाडन बरी जिणी जियोंक सोम्या आनी तांच्या कादारी जिविताचे बेस सफळ करूंक बोळ दी म्हूण मागता देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना लग्न बेसान हो एकवट मोरा फोर्या देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना लग्न बेसान हो एकवट मोरा मागया आमी भाव भयणीनो आज आर मारलेल्या आमच्या सरकारी वेवस्थेक खंयच्या ऑफिसाक गेल्यार भ्रष्टाचार खंय गेल्यार मनीस पयशे करता दुबळ्यांचे कश्ट समजनात काल हांवें सांजेर टीव्हीर पळयलें दृश्य भारताच्या एका राज्यांत एक प्रायवंत स्त्री तिचे महिन्याचे मासाशनाक विधवा वेतना काण घेवंक 2-3 किलोमीटर ती बसून जोरोन वेता तिका बसून चलोंक जायना तिका व्हरतली कोणी नात एक कितलेशे पयशे काण घेवच्या खातीर तिच्या घरा बागला हंडी जे आसले सरकारी नियमा प्रकार तिच्या इतलेशा त्या पयशां खातीर बिरमोत ती धरणीर जोरोन रोवन कितल्या पयस घेता आमची परिस्थिती अशी जाल्या सरकारी अधिकारीच्या पगारांनी पयशे भरून गेल्यात भ्रष्टाचार भरून गेला राजकीय मुखेली पयशा खातीर जियेतात दुडू लुटतात दुबळ्यांचो दुडू लुटतात भ्रष्टाचारा शिवाय कांय जायना सोम्या असल्या आमची परिस्थिती आमचे भारत देश असल्या परिस्थिती पावला सोम्या भ्रष्टाचारान बुडोन गेला हार मारल्या आमच्या सरकारी वेवस्थेक निष्क्रिय जाला पातकांनी बरोवन गेल्या सोम्या असल्या सरकारी वेवस्थेचेर दिश्ट घाल हार मारल्या ह्या वेवस्थेक सोम्या तुज्या कृपेन भर ह्या पातकां भोगशी लोकांचे रगत पिवची पातकान नाका नितळ कर सोम्या आनी तांणी लोकांची सेवा करण सरकार लोकांच्या पयशांनी ते जियेतात त्या लोकांच्या टॅक्साच्या पयशांनी ते जियेतात तांची मोतूस वाडय दुबळ्या लोकांक
कष्टी नसे तांची मोजूच वाडाय म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. बेगीनच इलेक्शन येता. ह्या चुनावाक येदोळसू तयार सुरू जाल्या राजकीय पार्टी जावन मागीर आमी हार मारलेल्या राजकीय पार्टींक खातीर सकट राजकीय पार्टींक आज हार मारल्या. तांच्या फायद्या खातीर लोकांची घुसमट करतात. तांच्या फायद्या खातीर पयशे लोकांचे पयशे लुटतात. तांच्या फायद्या खातीर हर एक खाजणां बदलितात. तांच्या फायद्या खातीर इलेक्शन जिखच्या खातीर खंयच्यो खंयच्यो वायट वाटो धरतात. मागीर तांचे खातीर स्वार्थान भरून गेल्या. तांचे खातीर लोकांक घुसपडोवच्या. तांचे खातीर आमची वेवस्था नितळ जावं दी. राजकीय पार्टी नितळ जावं दी. फातकाच्या खोंडांत लढतेल्या हर एक राजकीय पार्टींनी खोटेपणांतले भ्रष्टाचारांतले स्वाहित पक्षांतले हितांतले भायर येवं दीत आनी लोकांची सेवा करूंक बरे व्यक्ती विसोन येवं दी म्हणून आमी मागया. सोम्या आमी तुका समर्पिता. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. एकडे बोर आतां आमची पिडा आशिल्ली, आमचे कश्ट, आमची तेसांवां, आमचे इरादे आमी सुम्याक भेटोवन दिवया. आमकां कैसर भोगता आमकां आयिल्ल्या कश्टां वरवीं, आमकां आमचेर आयिल्ल्या समस्या वरवीं आमकां हार मारलेली बरी जाल्या. आमकां बरें करून जियोंक जायना. आमकां मोतीक संतोश ना. आमकां विराराय आसा. आमकां टेन्शन आसा. आमच्या घरांत प्रॉब्लेम आसात. हक्कड आमची तेसांवां, आमचे इरादे सुम्याक समर्पया. हांगासर जायते इरादे आयल्यात. ह्या इरादे सगळे आमचे इरादे आमी जेसूक भेटून दिवया. सोम्या कडेन मागया. एक भयण सोम्या इस्रायल तावन आपल्या पुता खातीर मागोवंक विनंती करता. तुज्या पुता UK वचूंक इंटरव्यू जावचें आसलें पूण कारणांतर जावंक ना. परत इंटरव्यू करता म्हळ्यार आनी कितें कॉल येवंक ना. बेगीन कॉल येवन ताका इंटरव्यू जावन ताणें UK पावच्या खातीर मागता. बिदर तावन एक भयण तिच्या पुताक बेंगलोरांत एक बरें काम मेळच्या खातीर ಬೀದರ್ ನಿಂದ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ತಾವನಿಗೆ ಬೈನ್ कुटुंबाची सगळी टिका आनी ती पतीक विरोध रावन कुटुंब समस्या करतात. तांच्या मतीक उजवाड मेळोंक आनी समाधान मेळोंक आनी तिचो पूत आडवटेक गेलो बऱ्या वाटेन पटी परतोंक आनी बरें शिकोवन ताजी एग्जाम संपोवच्या खातीर मागता. एक कुटुंब तांकां मस्त लोन आसा आनी ते करच्या खातीर एक जागो तांचो विकोन बऱ्या मला विकोन वचूंक मागतात. तेका आवयो तांच्या भुरग्यां खातीर मागतात. परीक्षा आयल्या भुरग्यां बरी शिकनात, प्रॉब्लेम जातात, नर्वसनेस आसा, प्रॉब्लेम आसा, एग्जाम पियर आसा, एक तर शिकोवंक बी येतात. सोम्या असल्या ह्या भुरग्यांक तुका भेटोवन दिता तांकां. ह्या भुरग्यांक बरें करून शिकोवंक आवय बापायची कंत पयस कर म्हूण मागता. एका भावाच्या पाठीचें कॅन्सर गूण जावंक बरें देवान बरो जावंक मागता. एका भावाचो जागो तेजें डॉक्युमेंट समज जावंक आनी बेगीन रेजिस्ट्रेशन जावचें पासत मागता. नॉर्बर्ट मॉनिस म्हणलो भाव आपल्या किडनीची पिडा गूण जावन बरो जावच्या खातीर मागता. ही मंगळूरतान एक भयण आपले पायल्स ऑपरेशन जाल्लें ते प्रॉब्लेम जावन परत ब्लिडींग जावन आसा परत सर्जरी जावंक आसा. ही बऱ्या तरान जावंक आनी मेडिकल इन्शुरन्स पास जावंक मागता. एक कादारी जोड्याक एक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक सर प्रयत्न केले जाल्यार दोळी भुरग्याचे लाभोवन हे भुरग्याचे देणे मेळोवंक मागतात. बचपेतून सरेश आनी जास्मीन तांच्या कादरी जिवितांत एक भुरग्याचे देण्या पासून ती मागोवन आसात. एक धर्म भयण आपल्या कम्युनिटीन समाधान मेळोवंक आनी संगती भयणींत समाधान मेळोवंक आनी वडिलांनी तिका समजून घेवच्या खातीर मागता. एक भयण तिच्या पांयाचे बोट गूण जावंक आनी तिच्या
पाठीची आनी पांयांची दूख गूण जावंक आनी घरांत समाधान मेळोवंक मागता. एका भयणीची पाठ दूख एसिडिटी आनी डायबिटीस गूण जावंक मागता. एका कुटुंबान ते समाज ते पर्यावरण ते फुटल्लें कुटुंब एक जावच्या खातीर मागतात. एका भयणीक तिची पाठ दूख गूण जावं तशेंच पांयांची दूख गूण जावंक आनी सोलोवंक जावंक आनी तिका स्वंत घर बांदूंक फावो जावच्या खातीर मागता. एक भयण तिचे रीण फारीक जावंक आनी बरी शिरीक मेळोवंक मागता. एका भावा परगांवांत आपलें काम बरें काम मेळोवंक ताची पाठ दूख आनी तशें उजवो पांय गूण जावं हायपर एसिडिटी गूण जावं डिप्रेशन गूण जावं स्पॉन्डिलायटीस गूण जावचे बसत मागता. एक भाव तशें एक फ्लॅट आनी जागो विकून वचूंक मागता. एका भावाक ताजे पयशे जायते जाणां दिल्ले पाटी मेळोंक ना ताणें की ते पाटी मेळोंक आनी ताचे त्या मेळिल्ल्या पयशांनी आपले ते तशें सांगत एक फ्लॅट विकून वचूंक तो मागता. एक भयण तिच्या पतीक कंपनींत प्रमोशन मेळोवंक मागता आनी एक भाव दुबयंत एक बरें काम मेळोवंक मागता. एक काजरी जोड्या मदें पटोवन गेल्लो संबंद बरो जावन दोगांय परत एक जावंक घर सोडून गेल्ल्या पतीन फाटीं भुरग्यां सांगता येवंक आनी तांचे मदें वेगळा सारडून प्रयत्न करचे मोती उजवाड दिवचे खातीर मागतात. एक भावाक कालच स्ट्रोक जाला आनी तो भाव बेगीन बरो जावंक सगळें तेजे मोतींतलें टेन्शन पयस बेगीन बरो जावन घरा येवंक मागता. आरुश म्हणलो 5 वर्स सतत भुरगो सोरियास पिड्यान कश्ट जाता तो गूण जावच्या खातीर कुटुंबाची मागतात. गोंयच्या एका कुटुंबान समाधान मेळोवंक घरच्या वडिलांक ताचे पतीनी तेणी भुरग्यांक ती मोग दाखोवंक आनी तेजे मदीं उजवाड मेळोवंक मागतात. एक भयण आस्पत्रेंत एडमीट जाल्ली आसा बेगीन बरी जावंक मागूंक विनंती केल्या. दुबय एका भयणीक एन्जायटी प्रॉब्लेम आसा हे पयस सरून ते गूण जावच्या पासून ती मागून आसा. हिल्डा म्हणली भयण आस्पत्रेंत डायबिटीस वरी कांय गूण जावंक आयकना बेगी बरी जावन फाटीं येवच्या पासून मागता. एका भावाच्या पांयांची दूख ताका चलोवंक जायना ते गूण जावन चलोवंक जावचे खातीर मागता. एकल्याचे थोड्यांनी दिवकाचे पयशे पाटीं दिवंक आनी आपले रीण फारीक जावंक जमचे पासून मागता. ह्या तेसां हांव सांगता आमची सगळ्यांची तेसां आमी भेटोवन दिवया. आमकां आराधना कोमो करचें आमच्या बऱ्या वेळच्या दानीची तेसां खातीर मागया तांच्या कुटुंबा खातीर मागया. आमकां हांगासर आज फुलां दिल्ल्या खातीर मागया. आदी वालता डेकोरेशन केल्ल्या पयलीं पासून मागया. आमकां डिवायन वर्ड टी व्ही आनी तेच्या मालकांनी शिबंद पासत मागया हे आराधन प्रसार करच्या रेकॉर्ड करचें आमच्या भावा पासत आनी तशेंच म्युजीक दिवच्या भावा पासत आनी संगीत दिवच्या भाव भयणी पासत मागया. हांगासर आराधना कोमो करच्या भावा पासत मागया रियेकल्या पासत मागया. आमची इरादे आमी भेटोवन दिवया. आमचें जावं कशें हांगासर वेगीस जावं कशें आमचें बजाल फियस्ता बऱ्या तरान यशस्वी जावन जायतो लोक हांगासर येवन आमच्या एक हॉलाक आदार जावन करचें हें कार्य यशस्वी जावचे पासत मागया. आनी तशेंच आमच्या हॉलाचें रेकॉर्ड तुमकां डॉक्युमेंट जावंक आसा डॉक्युमेंटेशन जावं थोड्यो आडखळी आसा फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स आसा बेगीन परिहार जावचे पासत आमी मागया. दैवीक आमकां समत्या पासून म्हाका विनंती करता आमी सर यात्रेक वयना बऱ्या तरान चलोवंक मागया. आमचे रियेकल्याचे वैयक्तीक इरादे तुमचे फिरगेचे आमच्या कुटुंबाचे रियेकल्याचे तेसां आमी भेटोवन दिवया. दिंबेर पडया सोम्याचेर विश्वासान मागया. आरेगार जेजू लागीं आयलो ताका उखल नडलो विश्वासान हाडलो बरो जालो सोम्या म्हणलो उठ आनी चल म्हणा लागो उठ आनी चल घे तुज्या आंतोड्यांनी चल. आज ह्या कडेन जेजू म्हाका आनी तुमकां म्हणटा उठ आनी चल तुज्या अंतून घे आनी चल तुजे कश्ट सगळे जेजू भेटून ह्या घडये सक्कड आमी हात बारया आनी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याची गळ्यान आसतना स्तुती करया जेजू कडेन मागया. जेजू जेजू ह्या कडेन जेजू तुज्या लागीं मागता जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोम्या जेजू तुजे कडेन मागता जेजू आमचे कश्ट तुजे कडेन आयला सोम्या आरे घरांत म्हणल्यार उठ आनी चल. सोम्या जेजू ह्या कडेन आमची सगळी इरादे तुका भेटोवन दिल्या सोम्या तुज्या दिवीक आपड जेजू सगळे आमच्या कश्टांतले आमकां सुटका दी जेजू. कोण तुजे मागता जेजू एकल्याचे कश्ट पांय तरी पावन दी सोम्या तुज्या मले रक्तान जेजू नेता परियेक
जेजू पर्याक आमचे बंदळे आमचे कष्ट आमचे पिडा शिडा आमचे सगळे खानगडे दुनिया सगळे बोध कर वाईट नको डाग ते नाद कर जेजू आमकां बरें कर सगळे आमकां तुका दी जेजू सार आमचे पिडे तांगून कर जेजू हालेलुया 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 जीसस 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 let your power come Jesus let your power touch and heal us Jesus hallelujah 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 Sacramenta Sastrangama Koroya Purvilya Dyarupa Potla Novioriti Adarya Solvon Veja Askat Vishya Bavartache Bardevya Zashe Bapa Dashe Sputa Ulasani Stutisa Putvi Maima Sasna Sasna Yekastarya Sita Tukadogai Jaspirita Samasami Navarta Amen प्रार्थूया हे देवा विजय सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांचा उगडास तू आमकां सोडला तुझ्या सर्वनेश पडसदान तपची ते आमी बुगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तना आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जेतन रात करताय ससनाच्या ससना Jesu mogala tujhe rapadyeta Jesu mogala kastachi moda mujhe